कजन जेवता आणि त्याच्या भायर आमच्या हांगासली आतां येवपाची आसा म्हटले वाव सोयऱ्या येवपाक स्टार्ट जाली आणि सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां हॅप्पी दशेरा, कारण आयज आसा दसरो आनी त्याच बरोबर खुबश्या जाणां कडेन म्हणटा तसो भरपूरशे प्रोग्राम आसतात आनी आमगेरूय आयज प्रोग्राम आसा तो म्हटल्यार आमचो गृह प्रवेश. सो गडबड अशी सकाळच्यान चालूच आसा. आतां तुमकां खबरूच आसतलें ओपनिंग सेरेमनी हांव म्हटल्यार खूब अशी गडबड जाता. सो सकाळच्यान ती गडबड चालूच आसा आनी तितूंतल्यान व्हिडिओ स्टार्ट करूंक पॉसिबलूच जायना, कारण सगळ्या गोष्टी पळोवपाक जायना प्लस व्हिडिओ बी शूट करूंक जाय. तेका लागून व्हिडिओ स्टार्ट करपाक म्हाका लेट जालो. किचनान मातशें बिजी उरलें सकाळच्यान. सो फायनली म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया. कोणूय व्हिडिओ करपाक आसता जाल्यार खूब बरें जाता, बट पॉसिबल ना. मागीर येतली सगळी, कारण दसरो न्हय. सो सगळी पुजा बीन करून येता म्हणसर लेट जातलो. आणि प्लस म्हणटा तशें आतां जेवणाची तयारी चालू आसा, कारण जेवण जें आसा तें आमी घराच कडेन करता. सो सगळी काकी बीन येयल्ली आसा, आमच्या वाड्यावयली येयल्ली आसा. सो सगळीं जाणां येयल्या. काका पण अजून येवंक ना, म्हटल्यार भटजी येवंक ना आमचो. सो मातसो लेट येतलो, तर सगळी तयारी करून दवरलेली आसा. सो अशा तरेन आसा आनी जितलें पॉसिबल जाता तितलें शूट करपाचें हांव ट्राय करतलें. तुमी बीन म्हाका समजोवन घेया, म्हणजे हांव एकलेंच आसा आनी सगळे गोश्टी पळोवपाक जाय. सायड बाय सायड म्हाका शूट सुद्दां करपाक जाय. सो आय होप सो तुमी म्हाका समजोवन घेतली. तर अशे तरेन आहा. सो चला आतां घरान या, कशे तरेन गडबड चालू आसा ती तुमकां दाखयता. ओके, तर हांगसर आमी नाही म्हणटा तशी सगळी पुजेची तयारी करून दवरलेली आसा. पळोवंक शकता तुमी, म्हटल्यार भटाचें जें कितें जायना तें म्हणटा तशें हांगसर दवरलेलें आसा. आनी प्लस म्हणटा तशें आमी न्हय एक्चुली होम घालतली. सो अशा तरेन आमचो गृहप्रवेश आसतलो. फुडें तुमकां पळोवंक गावतलो होम घालून हे करतली आमी. सो सगळी पुजेची तयारी बीन करून दवरलेली आसा हांगसर आमी. तर ठीक हांगसर सगळें म्हणटा तशें दवरलां. काकान सगळें काडून दवरलेलें आसा. आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें किचनान व्हरता तुमकां सोंप येलो म्हाजो काका आसा. आनी सद्या न्हय गडबड चालू आसा जेवणाची, म्हटल्यार जेवण करप चालू आसा, पळोवंक शकता तुमी. आनी हांगसर म्हणटा तसो काजू बियाचो रोस शिजता. काजू बिया करप चालू आसा सद्या. आनी त्याच बरोबर हांगसर काकी बीन जेवण करता. इथे किचनान मॅस आसा, कारण जेवण चालू आसा तेका लागून पळोवंक शकता तुमी. हे पळय. सो अशा तरेन जेवणाची गडबड चालू आसा. आनी हांगसर मम्मी आनी काकी म्हणटा तशी चिरून बीन दिता, हाय हॅलो करता. आनी प्लस आनीकूय काकी आसले, ते कटींग बीन करून गेले, म्हटल्यार अर्दी हेल्प बीन करून गेली, पळोवंक शकता तुमी. सो अशा तरेन आसा. प्लस म्हणटा तशें भायर दाखयता तुमकां. सो भायरचें आसा न्हय ते हे पळय वेदर आयचें. आनी प्लस अशें केल्लें आसा. हे पानां बीन लायली आमी, पळोवंक शकता तुमी. मातशें डेकोरेशन केलें. हांगसर राती कडेन सिरियली बीन घातले. आनी त्याच बरोबर हांगसरूय गेटी कडेन लायिल्लें आसा, तें बीन तुमकां दाखयता. सो हे पळय अशे तरेन म्हणटा तशें पळोवंक शकता. आनी सायड बाय सायड आयचें वेदर. आयज पावसान खूब बरें केलां, कारण पावसाकूय कळ्ळें की आमचो प्रोग्राम आसा तेका लागून. सो मावशी बीन सगळीं जाणां येतलीं. मातशीं लेट येतली, कारण तांकां पुजा बीन करूंक जायना तेका लागून. बाकी अशी गडबड आसा. आतां म्हणटा तशी थोड्याच वेळान भटजी येतलो, मागीर होम बीन स्टार्ट जातलो. सो अशे तरेन आसा. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. तर आतां घरान या आनी फुडलो अपडेट दिता तुमकां. तर चला घरान या. सो हे पळय हांगसर सगळी तयारी केल्या आमी, म्हटल्यार काकान सगळी तयारी करून दवरल्या. जी भटा कडेन जायनाय ते सगळ्या गोश्टी हांगसर दवरलेले आसा, पळोवंक शकता. माती एंड ऑल. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. व्हिडिओ जसो जाता तसो कंटिन्यू करता आनी तुमचे बरोबर सगळ्या गोश्टी शेअर करता, कारण मदीं मदीं गॅप घेवचें पडटलें. शूट करपाक एक्चुली व्हिडिओ कोण ना. आनी संडे सुद्दां घरा गेल्लो आसा, तेका लागून तो मातसो लेट येतलो तेका लागून. ओके, सो चला किचनांतले मातशें काकीक बीन हेल्प करता. आनी एक्चुली आमी चिंतलेलें भायर ऑर्डर दिवपाची म्हणून, बट काकी बीन सगळीं म्हणपाक लागली आमी आसा न्हय, सो कित्याक तुमी ऑर्डर दिता, आमीच करया घरा कडेन. सो मेन्यू कितें आसा न्हय, जेवणाक कितें स्पेशल आसा तें तुमकां फुडें कळटलें. ओके, तर चला मागीर मेळटा. भटजी काका येयलो न्हय, का मागीर मेळटा तुमकां. कितें जाता गो हे? सो
हांगसर सध्या आम्ही शो हे करता प्लेटिंग घालता कारण आता सोयऱ्या येवपाक स्टार्ट जाली आणि हांगसर आई सुद्धा येयली. आई हाय कर. हाय. पडलो त्यो पडलो. सो हांगसर आम्ही शो हे करता प्लेटिंग घालता. तर एक्चुअली आमचो भट येवंक ना आजो मातसोसो टायम जातलो बाकी सोयऱ्या येवपाक स्टार्ट जाली. सो अशे तरेन प्लेटी रेडी करता म्हटल्यार जे गेस्ट येयले तांकां सॉफ्ट ड्रिंक आनी कितें अशें दिता. सो अशे तरेन सद्या गडबड ही चालू आसा. सो मागीर म्हाका ड्रेसूय चेंज करूंक जाय. सद्या हो लूक आसा म्हाजो. मागीर सगळीं जाणां येयली काय ड्रेसअप चेंज करता. सो अशें आसा. देवाकडे मोठा रोल मोठा देवाकडे होता मोठा कॉल बरं का मुळात चालू लागलेलो जेवण सोपाना परत परत तरी घे तू शिकवलंय तुला. शेवटी जाता ब्लाउज पीस घे ब्लाउज पीस. निघले करून राहिले ते शेण होला ते एक कपडा मान घेतली पाय पडून भया
वेदम गतिम विद्यान यज्ञ प्रार्थने दान बलिदान सामर सो गाईज हांगसर न्हय जेवपाचो टायम जाल्लो म्हटल्यार जेवण स्टार्ट केल्लें आनी त्याच बरोबर एका सायडीन ओटी भरप म्हटल्यार गिफ्ट बीन दिवप चालू असलें. सो हांगसर जेवणाक न्हय स्पेशल मिरची फ्राय आसली, कोबीची भाजी, बटाट भाजी, लोणचें आसलें, शीत आसलें पळोवं शकता तुमी. तेज्या मागीर हांगसर दाळ आसली, तेज्या उपरांत काजू बियां आसली, तेच बरोबर सोजी आसली आनी पुलाव आसलो आनी प्लस म्हणटा तशें पापड सुद्दां आसले. अशे तरेन जेवण आसलें पळोवं शकता तुमी. सो हे सगळे इतले आयटम जे आसले ते आमी घराच कडेन केल्ले आनी बरे तरेन म्हणटा तशें अरेंज केल्ले. आनी तेज्या मागीर म्हणटा तशें हांगसर ओटयो भरप बीन चालू जालें म्हटल्यार गिफ्ट्स जे आसले ते दिवप हांगसर चालू जालें. सो पळोवं शकता. आनी तेच बरोबर म्हजे हांगसर कजन आत्या जे आसा ते ओटी भरताले फुडें तुमकां दिसतले. सो सगळ्यान व्हडले हे आत्या आसा म्हटल्यार कजन आत्या आसा म्हाजे पळोवं शकता तुमी. आनी ही म्हजी काकी आसा जी तुमी पयल्यार दिसतले व्हिडियोन आनी हो म्हजो व्हडलो काका आसा. सो अशे तरेन हांगसर ओटी भरप सद्या चालू असले. जितले बी गेस्ट येताले ते म्हणटा तशें ओटी भरून मागीर जेवपाक स्टार्ट करताले. आनी हांव हांगसर उबें रावल्लें कारण रिटर्न गिफ्ट जे आसले ते दिवपाक म्हटलें बरें जातालें. सो थोडे वेळ हांवें रिटर्न गिफ्ट दिलें. मागीर म्हाका तर पॉसिबल जावंक ना कारण जशे गेस्ट येवपाक लागले सो तांकां पळोवपाक हांव बिजी उरतालें. सो मागीर हांवें काकीकूच सांगलें तूं म्हटलें रिटर्न गिफ्ट बीन दी कारण हांव भरपूर बिजी उरतालें. आनी हांगसर म्हजी धाकटी मावशी जी आसा ती ओटी भरताली. सो सगळ्यान पयलीं म्हजे 2 मावशे येयल्ले आनी एक मावशी जी आसली ती मातशी लेट येयली कारण तेंचे प्रोग्राम आसले गांवांत तेंच्या. सो ही म्हजी मावशी आसा जी साखळेची मावशी. तुमी व्हिडियोन पयल्यात आसतली, खूब फावटी पयली आसतली. सो मावशेने म्हाका व्हडलें अशें गिफ्ट दिलां तें मागीर केन्नाय तुमकां दाखयता. ही पळय गिफ्ट दिताली म्हाका. सो फोटो बीन तितले कॅप्चर करूंक पॉसिबल जावंक ना म्हाका. खूब गडबड जाली कारण सगळे गोश्टी म्हाका आनी मम्मीक पळोवपाचे आसले कशें कितें हें जातलें. बट बरे तरेन सगळो प्रोग्राम अरेंज केलो, बरे तरेन जालें आनी खूब बरें दिसलें. सगळीं जाणां येयलीं आनी ही आसा म्हणटा तशी काकी म्हटल्यार म्हाज्या व्हडल्या मावशेची जाव म्हणटा तशी. आनी तेज्या मागीर व्हडली मावशी ही म्हाजी व्हडली मावशी आसा फोंड्याची. सो तिणी बीन मागीर म्हणटा तशें गिफ्ट दिलें आनी हांगसर हांव कपलाक लायतालें. सो मदीं मदीं काकी लायताली, मदीं मदीं हांव सुद्दां गेस्टांक पळयतालें म्हटल्यार कपलाक बीन लावप. अशे तरेन हांगसर चालू आसलें. सो गायज टायम न्हय 4 जाल्ली आसा आनी आतां व्हिडियो म्हणटा तसो हांव कंटिन्यू करता. मदीं मदीं क्लीप घेतले संजयान सो ते तुमी पयल्यात आसतले. आनी ऑलमोस्ट सगळीं जेवली आनी म्हटल्यार आमची घरांतली सगळीं गेस्ट जे आसले ते जेवले आनी आतां सगळीं बसल्या गजाली करपाक. आनी तेच्या भायर आमच्या हांगासली आतां येवपाची आसा म्हटल्यार थोडीं येवन गेली वाड्या वयली, थोडीं येवपाची आसा. आनी जाता तितलें शूट करता. सगळ्यांनाय पॉसिबल जायना कारण सगळे पळोवंक जाय, सगळीं गेस्ट जे येता तांकांय पळोवपाक जाय आनी शूट करपाक पॉसिबल जायना. सो मदीं मदीं मागीर हांवें संजयाक सांगलें की तूं ट्राय कर, थोडे थोडे क्लिप्स घे म्हणून. सो अशे तरेन आसा. आनी मेन म्हटल्यार न्हय पावसान खूब हें केलें, उपकार केले म्हणटा तशें पावस अजिबात ना. सो बरे तरेन आमचो होम बीन जालो, गृहप्रवेश बरो जालो म्हणटा तसो. आनी तेच बरोबर आयज दसरो न्हय सो म्हणटा तशी सगळीं आपआपल्या घरा बिजी न्हय पुजा बीन करपाक. तरी बट काकी बीन खूब बेगीन आयली सो सगळे बरे तरेन जालें. सो आतां पळोवया बाकीची येवपाची आसा ती बीन येतली. सो अशे तरेन सद्या तर चालू आसा आनी हांगसर बसले पळय काकी बीन.
सगळी जाणां बसलेली आसा भितर. सो बाकी ड्रेस चेंज करपाचो आसल्या बट पॉसिबल जावंक ना म्हाका. म्हटल्यार खंय हालोकूच टायम गावना जालो तेका लागून आसूं म्हटलें ड्रेस होच दवरलो. नेवीन हाडला तो मागीर पळोवया केन्नाय ट्राय करता. सो अशे तरेन आसा. सो फुडलो अपडेट मागीर दिता तुमकां. जसो जसो अपडेट गावता तसो तसो अपडेट दिता तुमकां. ओके. सगळे जाले तशें हांगसर म्हाजी आख्खी फॅमिली म्हणटा तशी जेवपाक बसलेली. सो म्हटलें व्हिडियो घेवया. आसत खेळत मजा मस्ती करीत सगळी एन्जॉय करताली. आनी हांगसर पळोवं शकता म्हजो कजन संजय बीन सगळी बसलेली. तर तुमी वळखतात आसतली चडशे म्हज्या व्हिडियोन ही काकी आसता. म्हटल्यार आमची नेबर सामकी घरा सायडीची. तर अशें कितें प्रोग्राम आसता तेन्ना म्हणटात तशें सावरशें बीन घेवपाचें आसता, कपलाक बीन लावपाचें आसता ते सद्या हांगसर चालू आसले. तेज्या उपरांत रोखडेंच म्हणटा तशें थोड्याच वेळान आमची नेबर येयल्ली. म्हटल्यार आमच्या वाड्या वयली काकी बीन सगळी. तर हांगसर थोडे वर्सां हांवें शूट केला. सगळ्यांक कॅप्चर करप पॉसिबल जावंक ना. सो अशें म्हणनाका की सुप्रियान आमकां बीन कॅप्चर करूंक ना. हांवें ट्राय केली बट पॉसिबल जावंक ना सगळ्यांक कॅप्चर करूंक. तर तेच्या मागीर हांगसर म्हाजी मावशी येयल्ली, साळांतली मावशी. सो मातशीशी लेट येयल्ली कारण तेंच्या गांवान खुबशे प्रोग्राम आसले तेका लागून तिका बेगिना येवपाक गावोंक ना. आनी तेच्या मागीर मावशीन म्हाका एक गिफ्ट बीन दिलें. सो गायज रातची न्हय हार्ड जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडियो कंटिन्यू करता. म्हटल्यार न्हय व्हिडियो कंटिन्यू करूंक पावत ना कारण भरपूरशे गेस्ट येवप आजुनूय चालू आसा. प्लस आतां मावशी बीन येयली. म्हटल्यार 2 मावश्यो वदळ येयले आनी आतां आनी एक मावशी म्हजी येयल्या. सो अशे तरेन सगळीं जाणां बसलेली आसा. बोवाळ चालू आसा, गजाली चालू आसा आनी हांगसर म्हजे कजन जेवता. हाय करता तुमकां सद्या जेवता ते. सो वदळूय येयल्ली कजन. सो व्हिडियो हांवें थोडोसो शूट केला म्हणजे संजयन केलो. म्हाका ते कॅप्चर करून गावोंक ना बट आजुनूय बिजीच आसा आनी बरे तरेन प्रोग्राम जालो म्हणटात तसो. सो पावसानूय बरें केलें. आतां खंय तरी पावस स्टार्ट जाल्लो आसा. अशे तरेन सद्या गडबड चालू आसा आनी भरपूरशे म्हणटा तशी गेस्ट जे आसा ते येवन गेले. भरपूर टायम चालू आतां आनी हालत पळया पिंजर बिंजर कुसलेली परत हे जाता. सो अशें आसा. सो हो एक अपडेट आसा. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. तेच्या मागीर म्हणटा तशी परत आमची वाड्या वयली काकी बीन सगळे येयले. सो सगळ्यांक कॅप्चर केलें. हांवें खूब ट्राय केलें एक्चुली बट सगळ्यांक कॅप्चर करपाक तितलें पॉसिबल ना. खुबशे गेस्ट आसले सो थोडे मातशें कॅप्चर केलें हांवें. सो भरपूर बऱ्या तरेन प्रोग्राम जालो आनी खूब बरें दिसलें. सगळीं जाणां येयलीं आनी म्हाजी फॅमिली सुद्दां येयली. खूब अशें म्हणून सुद्दां. कितलो जालो टायम कितलो जाला. सो गायज हांगसर न्हय 9 जाली आनी तेच बरोबर आतां व्हिडियो हांव कंटिन्यू करता. आनी हांगसर एक गिफ्ट ओपन करून पळयता आमी. म्हटल्यार अशेंच हातीक गावलें सो ओपन करून पळोवया म्हटलें कितें आसा तें. सो पळोवया कितें आसा तें भितर. 9 जाली आनी भायर न्हय भरपूर पावस पडटा. इतलो पावस जाणा की सांजच्या टायमार भरपूर पावस स्टार्ट जालो. सो सद्या आमी एक गिफ्ट न्हय अनबॉक्सिंग करता. म्हटल्यार न्हय बेस्ट येत अशें हातीक गावलें सो करया म्हटलें. आनी सगळीं म्हणटा तशी आतां येवन गेली. खुबशीं जाणां आतांय बीन चालूच आसली. सो आतां मातसो आमकां टायम गावला आनी बाकी काकी बीन गेली. सो सद्या बेडीचेर बीन सारको हे पडलेलो आसा. शीफ म्हण हे म्हण ते म्हण. बाकी प्रोग्राम भरपूर बरो जालो. सो ही पळय मम्मी हांगसर आसा. जीव जॅम जालो. एक्चुली आमी प्लॅनिंग केलं की मम्मी साडी चेंज करपाची आसली बट तिकाय पॉसिबल जावंक ना. काकीकूय पॉसिबल जावंक ना आनी म्हाकाय बीन पॉसिबल जावंक ना. आनी इल्ली गिल्ली चिकली ल्हान वयताली तांबडेच करून दवरला म्हाका सामकी. आनी जीव खूब काबार जालो. खूब म्हणल्यार खूब इतको सकाळच्यान उबी आसा. हय काकी बीन जॅम जातली. जी काकी बसलेली होमाक बीन काका बीन तो. सो जीव इतलो काबार जालो की सकाळच्यान उबी किचनान म्हण मागीर हे ते. सो पळोवया आतां मातसो टायम गावला. सो म्हटलें व्हिडियो कंटिन्यू करया आनी जाता तितलें ट्राय केलें हांवें शूट करपाचें. पॉसिबल कशेंच जायनासलें. संजय सुद्दां आतां घरा वचून परत येयला. म्हणल्यार घरा कडेन गेल्लो तो. हांगसर मम्मी आळस काडटा. सो अशें आसा. आळस जो आसा तो अवॉयड करा. अवॉयड ओके. सो सद्या पळय हार्टीचेर पसारो. सो पळोवया गिफ्ट कितें आसा तें. मागीर जेवया बी न्हावपाक बी जाय
सो घामाघूम जाले सामकी सकाळच्यान हे म्हणटा तशें ताका लागून ते ओपन करता गिफ्ट पळोवया. अनबॉक्सिंग व्हिडिओ जो आसा तो मागीर तुमचे बरोबर शेअर करतलेच हांव. जर अनबॉक्सिंग केलें आनी तेच बरोबर पळोवया कितें आसा तें. बाकी कितें म्हणटात ते सो अनबॉक्सिंग व्हिडिओ मागीर करूया सुशेगाद म्हणटात तसो. आता सद्या बेश्टे ओपन करूया न्हू रे. कितलो पावस रे नॉन स्टॉप सामको. हय तुमी गेली आनी पावस स्टार्ट जालो. सो उदर संजय आनी आई बीन गेली कारण आई वचपाचें आसलें. एक्चुअली परत आफोन घेतला हांवें संजय यो म्हटलें भरपूरशे हे आसा आनी फर्स्ट डे न्हय आमचो न्यू घरान ताका लागून. सो पळोवया कितें आसा भितर. डिनर सेट दिसता. वॉच 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 कितें तर वॉच आहे पळय. बरें हे पळय. वाव दाखय अशें कर अशें बरें आसा न्हू बरें आसा. सो अशें तरेन फर्स्ट गिफ्ट अनबॉक्सिंग केलें आमी. मागीर करया बाकीची खूब आसात. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. हय तर गाईस रातची न्हय प्रॉपर म्हणटा तशी 12 जाल्ली आसा आनी आजून आमी जेवंक बीन ना कारण सारके अरेंज करता सगळे गोष्टी म्हणटा तशें. आनी मदीं मदीं गॅस्ट जे आसा सोयरी म्हणटा तशी चालूच आसली. सो ताका लागून भरपूर लेट जालो आनी तेच बरोबर आतां जेवतली बीन मेन म्हटल्यार फ्रेश जातली आनी हे सगळें क्लीन करता म्हणसर मातसोसो लेट जालो आमकां. क्लिनींग बीन चालू आसा कारण सगळी कडेन हे म्हणटा तशें तांदूळ बीन आसले ताका लागून. आनी आतां जेवतली आनी रेस्ट करतली अशे तरेन आसा. आयज आमी प्रॉपर शिफ्ट जाल्ली आसा घरात कडेन हांगसर आमच्या आनी तेच्या भायर हेरीक सुद्दां आमी हाडलेलो आसा हांगसर. सो थंयच्यान प्रॉपर हांगसर आतां शिफ्ट जाल्ली आसा. खूब जाणां एक्सायटेड आसले. सो फायनली कळ्ळें आसतलें आयच्या दिसा आमी प्रॉपर शिफ्ट जाली. बरे तरेन प्रोग्राम जालो आमचो आनी जितली बी आमगेर येयली जितल्यान इन्विटेशन दिलें आनी ती सगळीं येयली तांकां खरेंच मना पासून थँक्यू की तुमी येयली आनी आमचो हो मुमेंट जो आसलो तो स्पेशल केलो ताका लागून खरेंच थँक्यू. आनी तेच बरोबर भरपूरशे जेवणाचे आयटम असले तुमी पळयलेच आसले व्हिडियोन म्हणटा तशें. सो अशें आसलें आनी बाकी चला तर आतां हांव फ्रेश बीन जातलें न्हातलें बी आनी तेच्या मागीर फाल्यां पळोवया कशें कितें अपडेट आहा तो. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. हे जे बॅक सायड तुमकां दिसता न्हय ते आतां हे करपाक जाय कारण आतां तर कोण येवचो ना न्हय ताका लागून. येवन सगळीं गेली ताका लागून. बाकी 12 जायत येयली न्हय ताका लागून. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करून आनी ह्या व्हिडिओन म्हाका भरपूरशे ब्लेसिंग्स दिया. भरपूर म्हटल्यार भरपूर म्हणटा तशें. सो चला तर बाय बाय गुड नायट.